Question number 23. The present population of city P is thrice the present population of city Q. So तुमका present population दिला of P चे city P इतले असा E0 म्हणजे equal to thrice the present population of city Q. So thrice म्हणजे 3 multiply by city Q. Okay, so हे first condition. Next condition, 2 years hence the population of city Q will be 18,530. So after 2 years 18,530 हे population झाले. Okay, after 2 year म्हटलं present population of P city P चे 3 times Q असा आणि Q चे after 2 year population 18,530. If the rate of growth of population of city Q is 10% per annum. आता हे जो meaning rate of growth म्हणजे किती आता हे present population so assume करा 2026 okay so 2026 हे present population दिलं आताचे okay so 10,000 assume करायचं so 2027 त्याचे 10% आणि वाढतले काय म्हणजे नेक्स्ट इयर 10% पॉप्युलेशन आणि वाढतले सो 10% जर काढून गेले जाल्यार 1000 आणि वाढलो 10,000 प्लस 1000 वाढलो म्हणजे कितले झाले ते 11,000 पॉप्युलेशन झाले इन 2027 म्हणजे तसेच 2028 परत आता काउंट करताना परत 10,000 हांगा घेवचे ना कळ्ळें हांगासर 10% काढले 11,000 लोक सो आता 11,000 आमी घेतले आणि परत 10% सो 2027 पॉप्युलेशन 11,000 जातले सो तो नंबर पुढे कंटिन्यू वयतलो 11,000 ओके सो 11,000 चे 10% म्हणजे त्याच्या फुडल्या वर्सा आणि 10% पॉप्युलेशन वाढतले सो ताका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन म्हणजे एवरी इयर 10% पॉप्युलेशन इनक्रीज जातले सो व्हॉट इज द प्रेझेंट पॉप्युलेशन ऑफ सिटी पी सो सिटी पी चे प्रेझेंट पॉप्युलेशन कितें आसा सो क्यू ची आमकां एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आसा सो एक्झाम्पल वायज 2026 2027 2028 सो क्यू चे आता कितें कंडिशन सांगला प्रेझेंट पॉप्युलेशन क्यू चे खबर ना आमकां पण 2 वर्सां उपरांत तेजे पॉप्युलेशन जे आसा ते आमकां सांगला 18,513 आसा ओके जर आमकां प्रेझेंट पॉप्युलेशन ऑफ पी चे काडूंक जाय जाल्यार प्रेझेंट पॉप्युलेशन पयलीं कोणाचे खबर आसपाक जाय क्यू चे मागीर ते क्यू चे आमी मल्टिप्लाय बाय करतले 3 टाइम्स तेन्ना आमकां कितें मेळटलें प्रेझेंट पॉप्युलेशन ऑफ पी मेळटलें ओके सो फॉर सिंपल पर्पजा खातीर कितें करपाक जाय आमकां आतां पळय खबर ना 2026 हे जस्ट एक एग्जांपल दिता कितले आहा ते सो सिंपल जर प्रॉब्लेम अंडरस्टँडिंग जावपाक जाय तर तुमी कन्सिडर करपाक जाय पॉप्युलेशन कितले 100 सो ते तुमी मागीर पर्संटेजूय कन्सिडर करूंक शकता सो 2026 पॉप्युलेशन जर 100 आसा ओके सो आतां आमकां फायंड आउट करूंक जाय 2027 कितले येतले ओके सो 100 हे ह्या वर्सा हांगासर 10% कितें जालें आसतलें रेट ऑफ ग्रोथ 10% जालें आसतलें सो 10% म्हणजे कितले एक झिरो सिंपल विन अंडरस्टँड एक झिरो कॅन्सल कर कशें ते पळय सो कितले हांगासर आन्सर येयले 10 म्हणजे 100 नेक्स्ट इयर आणि कितले लोक वाढले 10 वाढले सो कितले जालो 110 जाले 2026 कितले जाले 100 10 वर्सां वाढली म्हणजे 10/100 घ्या पर्संट मध्ये सो पर्संटेज 10/100 म्हणजे 100 0 0 2 कॅन्सल जाले जाल्यार 100 सुद्धा कॅन्सल केले 10 म्हणजे ह्या वर्सा पुढे आणि 10 लोक वाढले म्हणजे 2027 110 आले 2026 100 असले आता 2028 आमी जर 10% आणि वाडयतले जाल्यार 110 घेतले काय हांगा 100 आसलो दुसऱ्या वर्सा 110 जालो आता हेजे 10% काडटले सो 10% काडून गेले जाल्यार 11 1 11 सो हांगासर 110 प्लस 11 कारण 110 आसले आणि कितले वाडले 11 सो 2028 कितले वाडले 121 लोक जाले ओके सो हेका तुम्ही पर्संटेज सुद्धा कन्सिडर करूंक शकता थोडी पयस कशें हांगासर 2028 आमकां पॉप्युलेशन खबर आसा कितले आसा 28 18,530 ओके हे आमी जस्ट एक एग्जांपल हे इयराचे दिला हांवें खबर आसा 2 वर्सां उपरांत इतलेच पॉप्युलेशन जातलें सो 2 वर्सां उपरांत पर्संटेजूय कितली जातली 121 जातली काय सो तुमकां सांगलें हांवें 100 धरले जाल्यार इजी पडटलें 121 कितले जातली 18,513 ओके सो इतली रेट ऑफ ग्रोथ जातली ती सो ही आमी अजून करया पर्संटेज काय सिंपल पर्पजा खातीर कितली पर्संटेज ती आमकां खबर ना आमी हेका कन्सिडर 100% करूंक शकना कित्याक आमकां फायंड आउट करूंक जाय कितें 100% म्हणजे कितें ही 100% म्हणजे हे ओरिजिनल पॉप्युलेशन आता क्रॉस मल्टिप्लाय करतले ओके सो हे क्रॉस मल्टिप्लाय कराच 18,513 into 100 divided by 121 सो आता जर आमी हांगासर मल्टिप्लाय करूंक गेले जाल्यार तुमी नॉर्मली अशें मल्टिप्लाय करूंक शकता 121 18,513 ओके सो 121 1 जा 121 4 6 1 3 मागीर 121
5 जा 605 येतलो. 11 5 6 उरले 3 आणि 63 आणि 121 3 जा 363. ओके सो हे आन्सर येयले तुमच्या हांगा 153 इंटू 100. सो कितलो आन्सर येयलो 153,000. ओके हे कॅल्क्युलेशन करून हे आन्सर येयले तुमचे. आता आमकां सांगला व्हॉट इज द प्रेझेंट पॉप्युलेशन ऑफ सिटी पी. सो पी चे पॉप्युलेशन 3Q. सो 3 टाइम्स 15,300. सो आन्सर येयलो तुमचो 15 3 जा. सो हे मल्टिप्लाय केले 15 3 जा. सो मल्टिप्लाय करत हे 2 0 हांगा येयले 3 3 जा 9 आणि 15 3 जा 45. सो 45,900. सो हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके फक्त हे फाइंड आउट करून कळपाक जाय तुमकां. ओके सो हे जे आमकां मेळ्ळे पळय हे जे मेळ्ळे ते प्रेझेंट पॉप्युलेशन ऑफ क्यू. सपोज जर क्यू चे विचारले जाल्यार ते 15,300 येतले. ओके सो अशा तरेन तुम्ही सिमिलर टाइप क्वेश्चन्स येयले जाल्यार सॉल्व करूंक शकतात. ओके सो जाता इतले कन्सिडर करपाचे ट्राय करात 100. सो ती तुम्ही मागीर फुडें पर्संटेजान इन सिंपल फॉर्मान कन्वर्ट करूंक शकता. ओके थँक्यू.